जाणवाय आनी मार्गदर्शना पासत. स्वताचो पवित्र आत्मो म्हजे भितर जियेता आनी म्हाका सगलें सोत तेंच शिकयता आनी तोच म्हाका संपूर्ण स्वताक पावयता. त्या खातीर हांव उचारतां, म्हाका सर्व ओळख आसा आनी सगले परिस्थितीची आनी म्हजेर आड येतल्या आडखळ्यांची, कित्याक म्हजे थंय देवाची जाणवाय आसा. सगल्या म्हज्या काळजांत थावन हांव सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतां आनी हांव म्हजेच बुद्धीचेर पातयेना. सगल्या म्हज्या वायटांनी हांव ताका ओळखून घेतां आनी तोच म्हजो मार्ग नीट करता. सर्वेस्पर म्हज्या जिवितांत सगलें उत्तम करता. क्रिस्ताचें उतर म्हज्या काळजांत खरी जाणवाय रिगयता. हांव बऱ्या गवळ्याचो पाटलाव करतां आनी हांव ताचो ताळो आयकतां. पोरक्याचो देंवचाराचो ताळो आयकून हांव ताचो पाटलाव करचो ना. जेजू ख्रिस्त जावन आसा म्हजी जाणवाय, नितीवंतपण, भागिवंतपण आनी सोडवण. त्या खातीर जेजू ख्रिस्ता वरवीं म्हजे थंय देवाची जाणवाय आसा म्हूण हांव उचारतां. देवाची खोशी म्हाका कळीत जाल्या आनी हांव संपूर्ण आत्मीक जाणवायेन भरलां. हांव जेजू ख्रिस्ता थंय जियेतां आनी हांव एक नवी रचना जावंक आशेतां. हांव नवी रचना जावन आसां. त्या खातीर म्हजे थंय जेजू ख्रिस्ताचें जिवीत आसा आनी जिव्या देवाची जाणवाय म्हजे भितर उपजता. हालेलुया. हांवें पोरण्या सोयंबाक पाठ केल्या आनी नवें सोयंब घेतलां. म्हजी नवसोरणी जाल्या. ताणें म्हाका आपल्या सारको रचला. म्हाका जाणवायेचो आनी दर्शनाचो आत्मो मेळ्ळा. म्हज्या अंतस्करणाक उजवाड मेळ्ळा. हांव ह्या संवसाराची चाल धरिना, पूण देवाच्या उतरा वरवीं म्हज्या मनाची नवसोरणी जावन म्हजें रुपांतर जालां.